नमस्कार, हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर। आज 20 खात्याचो मंत्री सुदीन ढवळीकरांच्या समर्थनार्थ आमचे बहुजन समाजचे लोक खंयच्या मतदारसंघाचे हांव नको, पण आमी आयज फर्मागुडी एका देवस्थानाच्या फुडल्यान पळयले आनी देवस्थाना फुडल्यान गेले घराणे घातले। जो कोणी ढवळीकरांची नावाची बदनामी करता तेका पळोवन घेवचें म्हणून। त्या वेळार ढवळीकर बंधू थंय नासले, ते गायब आसले खंय तरी। खरें म्हणचे जाल्यार ज्या पुजाऱ्यान थंय घराणे घातला तेची अशी गरज नासली, कित्याक स्वता हे दोगूय जाण पुजारी, तेंच्यांनी दोगांनी थंय घराणे घालपाचें आनी आपली फॅमिलीकूय हाडपाचें, सगळ्या कुटुंबाक। तेन्ना ते कुटुंबाकूय बरें दिसपाचें आनी सर्वसामान्य गोंयचे जनतेकूय बरें दिसपाचें। एखाद्या मनशाक चोर म्हटलो की राग येतात, चोरूंक नाल्यार राग येना, पण उद्देश इतकोच आसा कितें आसा, येदे व्हडले 17 कोटीचे जॉब स्कॅम गोंयांत जावप आनी एखादी बायल मनीस परत उच्चार करप बाबा आपूण आपल्या मताचेर सहमत आसा म्हणून आनी ठाम आसा म्हणून, तेन्ना खंय तरी हें पाणी जिल्लेलें आसा। हें सगळें गोंयचे जनतेक खबर आसा आनी गोंयच्या सरकाराकूय खबर आसा। उरलो दुसरो प्रश्न, म्हाजी एक असली रिक्वेस्ट आसली, पण ढवळीकर बंधू तेंच्यांनी इतके देवा समोर वयच्या पेक्षा दिगंबरा फुडें वचपाचो, कित्याक तेजो देवा कडेन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट आसा। तो एखादो खंय तरी लिंगाक म्हणटालो म्हणून प्रसाद लायता, लिंग जालें की सारकें करपाचें की ना करपाचें, ते पयशे घेतल्या काय ना घेतल्या ते दिगंबर सरकार देवा कडेन उलोवन सारकें सांगपाचो, कित्याक तेकाय स्वताचो अनुभव आसा 35,000 कोटीचे मायनींग घोटाळ्याचो। थंयच्यान तो आपूण सोडलो, आपले आरोप केल्ले, आपणे कांयच करना म्हणून सर्विसा वयर बसलो आसा। सो वेळ प्रसंगी तुमचे अशे पडचे पडटले जेन्ना तुमकां ना भोवसरची गरज पडची ना आनी म्हाज्या आशिर्वादाची गरज ना तुमकां, तेन्ना जागृत गोंयकार हे जागे आसा आनी तुमची अवस्था सगळ्या गोंयकारांक पळोवंक गावतली। हे प्रत्येक राजकारण्यान लक्षांत दवरचें। देव बरें करूं।